श्रवण बर्वेचो खूनच जाला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान श्रवणाचो खून जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला। मंगळारा श्रवणाची कूड नगरगांव आंबेडे वाठारांत सांपडिल्ली। ताच्या कुडीर घावे आशिल्ले। ताच्या पालकांनी श्रवणाचो खूनच जाला असो दुबाव उक्तायल्लो, पूण श्रवणाक कोणे आनी कित्याक मारलो तें कळपाक मार्ग ना। वाळपय पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। नमस्कार। आंबेडे नगरगाव सत्तरी हांगाचे श्रवण देविदास बर्वे ह्या तरुणाचो काल संशयास्पद मृत्यू जाल्लो आणि त्याची बॉडी आसा ही जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आणि आयज जो रिपोर्ट आसा ह्यो आयिल्लो आसा आणि तेजो गळो दाबून खून केल्लो हे उघड जालेलें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मंगळारा सकाळी जेन्ना तेजो बापूय घरा आयलो तेन्ना तेजी जी बॉडी आसा ही तेंच्या नगरगांव आंबेडे सत्तरी हांगासर तेच्या घराची जी गेट आसा थंय तेंकां संशयास्पद मृत्यू जालेली मेळिल्ली आणि तेजी जी कागाळ आसा ही तेणी तेजे बापायन वाळपे पुलिसांक दिल्लो की ह्यो खुनाची शक्यता आसा आणि त्याच प्रमाणे जे पोलीस डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे अधिकारी आसा हे थंय येवन तशेंच फॉरेन्सीक लॅबवाले येवन तेंच्यांनी वेगवेगळे नमुने घेतलेले आणि तेजी जी बॉडी आसा ही जीएमसीन पोस्टमॉर्टम खातीर व्हेल्ली। जो पर्यंत पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट येना तो पर्यंत खून की घातपात हे जे उघड जावन नासलेलें, मात आज जेन्ना पोस्टमॉर्टम आयलो तेन्ना तो खून जाल्लो हे उघड जालेलें आसा। मात ह्यो खून कोणी केला हेजो अजूनय तपास म्हायती अजूनय कळना। तशेंच वाळपे पोलिसांचो जो खुना मागीर कोण आसा हेजो शोध सुरू आसा। मात ह्यो प्रश्न पडटा की तेजो खून कोणी केलो। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।